नमस्कार. आयच्या या उत्तर गोयचे व्हडले सभेक उपस्थित आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडेजी, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, हांगा उपस्थित श्री श्रीपाद नाईकजी, आमचे कॅन्डिडेट एंड खासदार एंड केंद्र मंत्री, दक्षिण गोयचे कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी डेंपो, हांगा उपस्थित आमचे सगळे बाकी सिनियर असे आमचे सगळे मंत्री भाव, आमदार, आमचे महिला आमदार आणि कोर कमिटीचे मेंबर आणि हांगा उपस्थित आयिल्ले सगळे भाव भयण, हांव चड वेळ घेना, इतलेच सांगपाक तुमचे फुडें आयला की आयज 3-4 दीस उरल्या आनी आमचे देशाचे लोकसभेचे निवडणूक आयज जातले 7 तारखेर आनी व्हडले संख्येन तुमी जे हांगा आयल्या एकूच दाखोवन दिता की आमी जो मोदीजीचो परिवार म्हणून आमी जो सगळी कडेन आमी भोवल्या घरोघरी, आयज आमची सगळी जनता आनी गोंयची जनता मोदीजीचो परिवार जावन आसा. आयज जेन्ना विरोधक आनी विरोधी पक्षाचे जायते फुडारी गोंयांत येवन वेगवेगळे तरेचे आरोप करतात तेन्ना लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना आयले त्यांनी प्रत्येक वेळा एक एक गोष्ट गोंय राज्यात कितें कितें घडयला आनी कितें घडोवपाचो त्यांचो प्रयत्न आनी त्यांचे एक वेगळे तरेची विचारधारा आसा हे घेवन तेणी आपल्या भाशणाच्या माध्यमांतल्यान आमकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयज देशान आनी गोंय राज्यान केंद्रांतल्यान आनी आमचे विश्वगुरू देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज खंयचेय सर्वे रिपोर्ट पळयल्यार एकूच दिसून येता की तिसरी फावट ते देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा जावपाच्या मार्गार आसा. आमचे मदीं आयज आमचे दुसरे नेतृत्व आनी गृहमंत्री अमित शाहजी येता, ते बी तुमकां मार्गदर्शन करतले. रोजगार हे फक्त भारतीय जनता पक्ष तयार करू शकता. आमच्या राज्यान आमी गोवा मॉडेल म्हणून प्रत्येक क्षेत्रान आमी म्हणटा, आमचे सगळे वांगडी भाव, आमचे मदीं जायते आमचे मंत्री, जायते आमचे कार्यकर्ते आनी जे पक्षाचे नेतृत्व आहा लोकां कडेन पावन वेगवेगळे गोष्टी लोकांचे दारार पावोवपाचो आनी प्रजेचे दारार पावोवपाचो प्रयत्न करता. आरोग्य सेवा ही लोकांचे मदीं व्हरपाचो प्रयत्न बी सरकारान नेतृत्व करता डॉक्टर प्रमोद सावंत, आनी जी विचारधारा जे देशाचे प्रधानमंत्री जे आसा ते लोकां मदीं व्हरून लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज बीजेपीचे मॅनिफेस्टोन तुमी पळयल्यार गरीब मनशाक वेगळे तरेचो आधार, सामान्य मनशाक वेगवेगळे तरेची सोयी सुविधा, आयज आमी जेन्ना आमच्या परिसरान बी आमी जेन्ना भोंवतात लोकांक दिसून येता की सरकाराचे वेगवेगळे योजनाचे माध्यमांतल्यान आमी लोकांचे जिवनान खंय तरी परिवर्तन करू शकले. आतांच बाब रोहनान सांगले, सुदीन ढवळीकरान सांगले आनी आमचे अध्यक्ष बी सांगतले की देशान आनी गोंय राज्यान जे आमचे सरकार वावुरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हेंचे विचारधारा घेवन आमी फुडें सरपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. हांवें जायते लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो की जेन्ना आमी आरोग्य आनी कॅन्सराचे नवे हॉस्पिटल जे उबे करता हे मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे सहकार्यान आमी करूं शकले. नवे कोविड नवे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, त्याच बरोबर आयज कोविड काळान जे कितें आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन पयर सांगले आनी गोंय राज्यान नेतृत्व करपी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पुराय टीम आमचे सरकारांतल्यान आमचे सगळे मंत्री वांगडी आमदार जे करपाचो प्रयत्न, तुमची सेवा करपाचो जे प्रयत्न केले हे आमी केन्ना विसरूं शकना. केन्ना केन्ना इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना आमकां दुसरो कितें उलयता ते आमकां बरें लागता, पूण तें बरें लागून जायना. आमच्या खातीर सरकारान कितें केलां हे केन्नाय आमी विचार करपाची गरज आहा. हांवें भाशणान पयर सांगलें, म्हाजे स्वताची आई जेका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्या त्या महिलाक जेन्ना हांव गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री आसून हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून तुमच्या जिवनान प्रसंग येवं नये म्हणून ह्यो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी देशाचे प्रधानमंत्री नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल आयज गोंय राज्यान उबे करता. हे तुमच्या जिवनान प्रसंग येवं नये आनी तुमकां त्रास जावचे न्हू म्हणून आयज 4.5 लाखाचे इंजेक्शन पासून आयज हे सगळे गोष्टी जे दुसऱ्या राज्यान उपलब्ध जायना, खंयच्या जगान जायना, हे 4.5 लाखाचे इंजेक्शन म्हणजे प्रत्येक पेशंटाच्या फाटल्यान एक 20-25 लाख जे खर्च हे गोंय राज्याचे आमच्या देशाचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे नेतृत्वाचे सरकार जे आसा आनी आमचे खाते जे त्यांच्या माध्यमांतल्यान काम करता ह्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. जायते कडेन आमी जेन्ना विचार करता इन्सुलीन पासून सगळे गोष्टी आमी लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. आमी लोकांचे जीवन
ह्या जीवन सुरक्षीत दवरचे म्हणून आम्ही प्रयत्न करता. 1,00,000 महिलाक आम्ही कॅन्सराचे स्क्रीनिंग केले. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा की आयज देशान प्रत्येक महिलाची स्क्रीनिंग जावची, सर्वायकल कॅन्सराचे स्क्रीनिंग जावची. म्हणजे सगळ्या गोष्टी आम्ही आमच्या राज्यान जे सुरुवात केल्या. आयज विश्वगुरू देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विचार असा की हे सगळ्या गोष्टी प्रजेचे दारार व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न करूंक जाय. बार्देसच्या परिसरान आयज आमचे श्री रोहन खंवटे असो, आमचे सगळे आमचे मंत्री असो, आयज बार्देसच्या परिसरान आम्ही पायलट बेसिसचेर नवे एक डॅशबोर्ड आम्ही तयार करता आणि वेगळे तरेन 108 ची सुविधा आणि 7 मिनिटांन पेशंटाक व्हरून आम्ही हे स्टेमी प्रोग्रामच्या माध्यमांतल्यान जे हार्ट अटॅकचे पेशंटाक येता आम्ही ॲम्ब्युलन्सेस नवे दर्जेचे ॲम्ब्युलन्सेस फक्त बार्देस आम्ही पायलट बेसिसचेर आम्ही चालू करून लोकांच्या जीवनान आम्ही हे वेगळे तरेचे परिवर्तन आणि जीवन सुरक्षीत दवरपाचो आम्ही प्रयत्न करता. ह्या तरेचे सरकार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयता, आमचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे यांचे मार्गदर्शन घेऊन आम्ही फुडें सरल्या. म्हणून विनंती करता तुमकां की येता ते 7 तारखेर न चुकता उलोवपाक गेल्यार जायते गोष्टी आसा, पण खंय तरी लोकांनी विचार करपाची गरज आहा की भारतीय जनता पक्ष हेका आमी कित्याक पाठिंबो आमी दिवंक जाय. म्हणून तुमकां परत एकदा हात जोडून विनंती करता की येता ते 7 तारखेर न चुकता आम्ही सगळ्यांनी कमळ या चिन्हाचेर मतदान करपाची गरज आहा. देशाचे नेतृत्व आम्ही देशाचे प्रधानमंत्रीक आम्ही मतदान करपाची गरज आहा. इतलेच सांगून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.